गोंयकारांक नुस्त्या बगर उणी वचना। तातूं दोनू मान्सूनपूर्व पावसाक सुरवात जाल्या। हाका लागून हवामानात बदल जाला आणि वातावरणूय थंड जाला। तशेंच दर्या न्हंयेची उदकाची पातळी पळयल्यार नुस्तेमारीक आडमेळी येतात। हाका लागून नुस्त्याचे प्रमाण उणे जाल्ल्यान नुस्त्याच्या दरात वाड जाल्या आणि नुस्त्याचे तशेंच मासाचे जेवण म्हारग जाला। नमस्कार, भांगरभूंयच्या डिजिटल रिपोर्टात सगळ्यांक येवकार। पावसात शिवराक जेवणा उपरांत नुस्त्याचे तशेंच मासाचे जेवण म्हारग जाला। पावसाक लागून नुस्त्याच्या दरात बरीच वाड जाल्या। तशेंच मटण आणि तांतयां म्हारग जाल्या। चिकनाचे दर मात परवडपासारखे आसात। पणजे बाजार भावा प्रमाण नुस्त्याच्या दरात किला फाटल्यान वाड जाल्या। इसवण बाजारांतल्यान गायब जाला। इसवणाची सुवात चणकान घेतल्या, पूण चणकाच्या दराक उजो पेटला। बारीक नुस्त्या भितर किल्या फाटल्यान 50 रुपयांनी वाड जाल्या, जाल्यार मोठे मध्यम आकाराच्या नुस्त्यांच्या दरात किल्या फाटल्यान 100 रुपयांनी वाड जाल्या। बाजारात मध्यम आकाराचो बांगडो, वेल्ली आणि ताल्ल्यांचे दर 250 रुपया आशिल्ले। मोठ्यो लेप्यो 300 रुपया कील, मोठे बांगडे 350 रुपया कील, केर 200 रुपया कील, काळुंदर 200 रुपयांनी कील, ल्हान कोकर 300 रुपयांनी कील, सुंगटा आकारा प्रमाण 400 ते 500 रुपया कील, मुड्डुशी 400 रुपया कील, न्हंयेतली गावठी मुड्डुशी 600 रुपयांक 4, 3 मोरी 500 रुपया, एक रावस 300 रुपया आणि चणाक सगळ्यात ल्हान 500 रुपया आणि सगळ्यात व्हडलो 2000 रुपयांनी विकताले। जाल्यार तिसऱ्यो आणि बारीक सुंगटांचो वांटो 100 रुपयांनी विकताले। नुस्त्या वांगडा तांतयां आणि मटणाचे दर मातशे वाडल्यात। बाजारात तांतयांचे ठोक दर डझना फाटल्यान 78 रुपया इतले आसा, पूण भायर पसऱ्यांनी 85 रुपयांनी डझन विकतात। मटणाच्या दरात 50 रुपया मेरेन वाड जाल्या। बाजारात मटण 850 रुपया कील इतले आसा। हे म्हारगायेक चिकनाचे दर मात परवडपासारखे आसात। अख्खी जिती कोंबडी 160 रुपया कील, जाल्यार सुटी केल्ली कोंबडी 270 रुपया कील मेरेन आसा, जाल्यार गावठी कोंबडी 300 रुपया कील आसा। अशोच माहिती दिवपी बातम्यो आयकुपाक भांगरभूंयचो फेसबूक आणि ट्विटर फॉलो करपाक विसरू नका। ताज्यो खबरो वाचपा खातीर भेट दियात भांगरभूंय वेबसायटी www.bhangarbuy.com। तशेंच भांगरभूंयच्या यूट्यूब चॅनलाक सबस्क्रायब करात।